सोर्गीचे गूट जाणा जावन घेवच्याक आमी कितें कोरची गरज? सोर्गीचे गूट जाणा जावंक आमचे थंय सोर्गीची चिंतना आसची गरज. वेगवेगळे तरेची चिंतना आसात. दैवीक चिंतना, मनशाची चिंतना, सैतानाची चिंतना. देवाचें उतर म्हणटा चिंतना काळजांत मूळ घेतात आनी तांचे 4 फांटे भायर सोडटात. बरें आनीक वायट, जिवीत आनीक मरण. जिविताक पावयता तसलीं चिंतना आसात आनीक मरणाक पावयता तसलींय चिंतना. दैवीक चिंतना जी स्वर्गार तावन मेळटात ती आमकां जिविताक पावयता. मनशाची चिंतना आनीक सैतानाची चिंतना स्वर्गार तावन येनात. ही चिंतना मनशा सोयंबा आनीक संवसारांत तावन येता आनी ती मरणाक पावयतात. तुवें जाणवाय दिवंक नासली जाल्यार आनीक वयर तावन तुजो परिशुध्द आत्मो पाठोवंक नासलोय जाल्यार तुजी खोशी कोण वळखूंक पावतलो आसलो? देवाची खोशी वळखून घेवच्याक सोर्गीची चिंतना आमकां परिशुध्द आत्म्यांतावन मेळटात आनीक ही आमकां सासणीक जिविताक पावयता. आयज जायते जे चिंतना परिशुध्द आत्म्यांतावन येतात म्हूण उलो मारून सांगतात ती खरेंच म्हणल्यार सैतानाची चिंतना, जी मनशाक संवसारी बोलीच्या बोडोवण्याक आनी दिसती पडटात त्या वस्तू थंय पावयता. खरेपणी हे परिशुध्द आत्म्याच्या प्रेरणान येवंक नात. पूण परिशुध्द आत्मो आमचे भितर जी चिंतना जागयता ती सोर्गीच्या येवजण्या विशीं ज्यो देवा बापान आमचे खातीर तयार करून दवरल्यात. परिशुध्द पुस्तकांची उतरां अशीं साक्ष दिता. पूण परिशुध्द पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, देवान आपणाचो मोग कोत्तोल्यांक तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना. ह्यो वस्तू देवान आमकां आपल्या आत्म्या उद्देशीं उगडाप्यो केल्यात. कित्याक म्हणल्यार आत्मो सोबताचो देवाचो पर्यान थाव घेता. एका मनशा भितर आसा तें कोण मनीस वळखता? फकत त्याच मनशा भितर आसा तो ताचो वत्मो. तशेंच देवाच्यो कल्पना कोण वळखूंक शकता? फकत देवाचो आत्मो. युगांच्या वरोंबाक थावन गुपीत दवरलोली ही सोर्गीची चिंतना परिशुध्द आत्मो आमकां कशे तरेन उगडापी करून दिता? तुमी भावार्थान येशूक मानून घेतात देखून देव तुमकां आपले पदवेन राखून दवरता. अशें तुमकां तयार केल्ली सोडवण भोगूंक तुमी आशेवून रावतात. काळाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी करतलो. ही सोर्गीची चिंतना देवान विचून काडलोल्या दुतान पोरगोट कोरच्या शुभ संदेशा वरवीं उगडापी जावची. हो शुभ संदेश कदीच सोरोना तसलो बोरवांचो स्वर्गार आमकां सांबाळून दवरलोल्या अविनाशी, खोद नासलोल्या आनी भावोन वचना तसल्या दायजा विशीं आसा. ती चिंतना आमकां फावो करता. त्या पासत उगडास दवरात. जें तुमी पळयतात तें विनाशी, ताचो नाश जाता. पूण देवान तुमचे पासत जें तयार केलां तें
अविनाशी आनी ताचो केन्नाच नाश जावचो ना. म्हणटोच तुमी परिशुद्ध आत्म्यान भरून सोर्गीच्या चिंतना वरवीं अविनाशी आसा तें ओतरेकात. आनी त्या पासत अशें बरयलां, संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोत्ता त्या मनशा सोवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची मोर्यादी बायली वंडोवणी, दोळ्याची लोभी आशा आनी क्रेस्कायेची बोडाय. हें सोगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजोता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात. पूण जीं कोण देवाची कुशी पाडटात तीं सासणाक थोपतात. तर देवाचो आत्मो ह्या संवसाराचो मोग कोत्तात तांचे सोवें तिकाण कोचचो ना. ह्या संवसारा पासत जियेतात तांचे विशीं परिशुद्ध पुस्तकाचीं उतरां अशीं साक्ष दिता. क्रिस्ताचेर आमी दवरता तो बोरवासो फकत ह्या जिविताक आमकां फायद्याचो जाल्यार सगल्या मनशांवन आमी अदीक धोडदिरी. आयज जायत्या मागण्याच्या केंद्रांचें आनी तांच्या सेवकांचें मागणें जावन आसात हे संवसारी उद्देश मेळून घेवच्याक, रीण फारीक करच्याक, घर घेवच्याक, पिडेंतल्यान बरीं जावच्याक, दुवेचें लग्न जावच्याक, परिक्षेंत बरे गूण मेळून घेवच्याक, वेपार धंदो वाडच्याक आनी फायदो जावच्याक, आनी हेर जायत्या संवसाराच्या वस्तूच्या फायद्या पासत आदी ही सगळी मागणी देवाचे कोशे पोरमोणे न्हय. परिशुद्ध आत्मो असल्या चिंतनाचें आनी मागण्याचें मूळ न्हय. अशें तर मनशा तुज्या सुखाची, वंडोवण्याची आनी व्यसनाची तान बागोवंक तुवें मागलोलें तें सगलें तुका कोणा कडल्यान फावो जालां अशें तूं समजताय. हें सगोट तुका कोणें दिलां. जर तूं एक पावट म्हाका नमस्कार करशी तूं सगलें जें ह्या संवसारांत पडयताय तें हांव तुका दितलों. जाणें हें देवाच्या पुताक म्हणलोलें तोच जावन आसा तुका हें सगलें दिता तो. देव तुमकां दिसपट्ट्या जिविताक जाय तें सगलें दितलो. देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्ता. तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनीक म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. उलयता तो सूर पदवेदार. जितले मोडो पृथ्वी परस उंच आसा तितल्योय म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस उंच. आनीक म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनावन व्हरती. त्या पासत परिशुद्ध आत्म्या वरवीं व्हरती आनीक सोर्गीची चिंतना देव बाप दिता ती आमकां रुपांतराक पावयतात. जी जावन आसा आत्म्याची सेवा, शुभ संदेश जावन आसा ह्या आत्म्याची सेवा. तर ह्या शुभ संदेशा वरवीं परिशुद्ध आत्म्याताय आमकां सोर्गीच्या चिंतनांनी भरूंक आमी देवा बापा लागीं मागुया. पळयत रावात परिशुद्ध आत्म्याचे दूख व्हडव्हडे.